नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या विधानसभे काळांतल्या मध्यंतरा वेळेच्या या खासा कार्यावळीक दी ब्रेक अवर. ब्रेक अवरान आमी घेतात आदले दिसाक चर्चा जाल्लो एक प्रश्न आणि तातूंतल्यान चड वायडर पर्स्पेक्टिवांतल्यान आमी थोडे मातशे मोठ्या दृश्टिकोनांतल्यान त्या गजालीचेर चर्चा करतात. आज असो तरेचो एक वेगळो विशय घेतात जो आज पर्यंत आमी केन्ना प्रुडंटाचेर चर्चेक घेतलो नाशिल्लो, पूण बरोच तेंप जालो, बरीच वर्सां जाली तो चर्चे भितर आसा. तो म्हणजे गावडा कुळमी वेळीप हांकां शेड्यूल्ड ट्रायब स्टेटस मेळ्ळो, पूण धनगर कम्युनिटीक अजून मेळना. ही कम्युनिटी आसा थोडी, आनी ते कम्युनिटीचो आवाजूय घडये व्हड नासत वा परिस्थिती अशी आसा की थंय इन्फ्लुएन्शियल मनीसय नासत, पूण समहाव ही गजाल जायनासतना उरल्या. ह्या कम्युनिटीची धनगरांची परिस्थिती कितें आनी तांकां हो ट्रायब स्टेटस मेळपाक शकता काय कितें, जर मेळटा जाल्यार कित्याक मेळचो, जर मेळना जाल्यार कितें जावचें, ह्या सगळ्या गजालीचेर आमी हांगा चर्चे करपा खातीर दोन मानेस्तांक आपयल्यात. तातले पयले मानेस्त आसात जे ह्या समाजांतल्यान वयर सरून पयले आमदार जावपाचो, म्हणजे जवळ जवळ म्हाका दिसता 40-44 वर्सां नंतर गोंयच्या इतिहासांत विधानसभेन पयले खेपेक धनगर कम्युनिटीचो आमदार जालो, जे आतांच न्ही दुसरे खेपेक आमदार जाल्यात, ते तिसरे खेपेक आमदार जाल्यात, ते केपेंचे आमदार चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर. दुसरे आसात ते म्हणजे हाजेर खूब कमिटी सरकारान स्थापन केल्यो. तातली पयली कमिटी आशिल्ली ॲडव्होकेट गजेंद्रनाथ उसगांवकार हांची. ताजे नंतर जेन्ना सेंटरा कडल्यान हें आयलें आमकां सारको रिपोर्ट जाय, त्या रिपोर्टा खातीर एक समिती स्थापन केली. त्या समितीची चेअरपर्सन जी आशिल्ली ती एक सोशियोलॉजिस्ट केपे कॉलेजींत शिकयताली, हालींच रिटायर जाल्या, आनी ती चेअरपर्सन म्हणून तांणी गवळी कम्युनिटीचेर आख्खें गोंय भोंवन थंयची परिस्थिती पळोवन ताजेर जो स्टेटस रिपोर्ट तयार केलो ते डॉक्टर बेनेडिक्ट गोम्स. तुमकां दोगांयकय आमच्या स्टुडियो भितर येवकार. बाबू, पयलीं आमी तुजे कडल्यान सुरवात करया की अशी कितें आसा जाका लागून हो स्टेटस मेळपाक जाय आनी अशी कितें आसा जाका लागून हो स्टेटस मेळना. पळय सुनील बाब, पयलीं सुवातेर तुका हांव म्हज्या समाजाच्या वतीन पयली दिता, कित्याक हो धनगर समाजाचे आमच्या समाजाचो जो अन्याय जाला हाजेर उजवाड घालपाक आनी खऱ्या अर्थांनी एक तुमी बरो सब्जेक्ट घेतलो आसा, जेणे करून खुबशे म्हणजे जो अन्याय जाल्लो आसा तो आमी हावजात उलयता ही गजाल वेगळी, पूण प्रत्येक काना कोपऱ्यान लोकांक कळपा खातीर आनी आमची कशें लोकांचें राहणीमान कशें आसा हें नदरेक येवपा खातीर जे तुमी हांगा भासाभास दवरल्या, एक खरेखर तुमकां तुमी अभिनंदन करता. आनी जे आयज पर्यंत जशें तुमी आतां म्हणलें की हांव आमदार जाले उपरांत सुद्दां गेल्या 2002 साकून हांव आमदार आसा, आनी तेन्ना साकून हावजाक सामक्या म्हणजे पाठपुरवठो हांव करीत आसता. आनी एक फावटी रिपोर्ट आमचे गेले, पूण टायम टू टायम आमचो RJI कडसून स्क्रुटिनी करपाच्या टायमाक ते रिपोर्ट परत आयिल्ले आसात. एक निराशा समाजाचे म्हणजे आसा, आनी समाजाच्या वतीन अपेक्षा म्हाजे कडेन खूब आसा लोकांच्यो की हें जातलें, आमच्या समाजाचो आवाज काडपी कोण तरी आसा आनी येन्ना तरी जावपा जाय. आवाजच काडपी नाल्यार एक फावटी फाटीं उरल्यार जावचेंच ना अशी अपेक्षा. आनी खरोखरच वायट दिसता की आज पर्यंत आमी इतलो हें जावन सुद्दां टायम टू टायम रिपोर्ट वेगवेगळे भाशेन रिपोर्ट केलात, आज पर्यंत आमकां न्याय मेळोवंक शकलो ना, ही एक खंत आसा. आज शेवटचो सुद्दां रिपोर्ट आमचो परत आयिल्लो आसा. ल्हान म्हणजे कोची म्हणजे चिल्लर कॉरीज काडून परत येता तेन्ना खूब वायट दिसता. कित्याक हें खरोखरच कित्याक 4 घाकू वेद जो आमी 4 समाजाचो जो लढो एकठांय उबो केल्लो, 4रांतले 3 इन्क्लूड जाले. वायट म्हाका दिसना की 3 जाण इन्क्लूड जाले म्हणून, की आमचो लढो 4 जाणांचो आसलो, पूण वायट दिसता की हे आजुनूय जे आमचे धनगर समाज फाटीं उरला तो आजुनूय इन्क्लूड जावपाक इतलो त्रास जाता म्हणून. ताका लागून आजकाल सुद्दां आमची असेंब्लीत जी उलोवप जालां की आतां तरी एटलिस्ट परत बाबा जी कॉरीज काडल्यो आसात तेज्यो रिप्लाय दिवन जर थंय त्या लेवलाक दिल्ली लेवलाक सुद्दां RJI फुडें परत प्रेजेंटेशन करून जालें तरी बाबा अन्याय जालो तो तेंचे नदरेक हाडून दाखोवन हें खंय तरी आमचो हक्क आहा तो आमकां मेळपाक जाय. बरें, एक्झॅक्टली कितें आसा परिस्थिती, म्हणजे तूं सगळ्याक भोंवला, सगळी पळयल्या, खऱ्यांनीच हे कम्युनिटीक स्टेटस मेळपाची गरज आसा. बरें, आतां हांव सुरवात करता. आमी सगळ्या गांवांनी भोंवली, 114 गांव सगळे टोटल. गांव म्हणजे एक व्हडले गांव न्हू, ते वाडे कहे अशे ल्हान ल्हान वाडे कहे, आनी तेंचे टोटल पॉप्युलेशन 7,500 आहा. 7,500 सांपडले आमकां, तेजे पेक्षा चड. ओके, सो पूण इट इज अ स्मॉल कम्युनिटी. ओके, इतली हें ना ती. आनी तेतूंतल्यान तितून थोडे फॅक्ट्स म्हणटा जे आमकां रिपोर्टाक आमी बरयल्या ते. टोटल कम्युनिटी मोर ऑर लेस रुरल बेस्ड आहा, म्हणजे ऑलमोस्ट 95% कम्युनिटी खेड्यांनी रावता. ऑलमोस्ट 95% तांकां आपापल्याची घरां ना, म्हणजे तांकां ओनरशीप ना.
आनी ते कडेन इमुवेबल एसेट्स कसलेच ना, म्हणजे जमनी ना आनी घराय ना. ओके, ही तेंची एक्चुअल परिस्थिती. सेकंडली एड्युकेशनल लेवल तेंचो जस्ट 10% लिटरसी लेवल हा. म्हणजे पळय तूं स्टेट लेवल कितली हा आनी गवळी कम्युनिटीची, धनगर कम्युनिटीची लिटरसी लेवल कितली हा, ती 10%, ऑलमोस्ट 10%. तितून SSC पास केल्ले ओन्ली 6%, 6%. आनी फिमेल लिटरसी तर म्हणजे ऑलमोस्ट जस्ट 1% हा, म्हणजे बोटांचेर मेजपा सारकें जाता. आनी ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट वचून भुरगे ऑलमोस्ट बोटांचेर मेजपा सारकें. ओके, सो ही तेंची सिच्युएशन. मागीर एम्प्लॉयमेंट लेवल परत 70% म्हणजे ऑलमोस्ट 70% कॅज्युअल लेबरर म्हणून आहा आनी तांकां रेग्युलर इनकम ना. आनी जस्ट 5% गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज म्हणून आहा. आनी ह्या 5%आन परत नियरली 70% डी कॅटेगरीन आसा, म्हणजे एज प्यून, ऑफिस एसिस्टंट. आनी भोव थोडे कोण दोतोर जाल्ले आहा, 1-2 इंजिनियर वा एडवोकेट, म्हणजे बोटाचेर मेजपा सारके. सो ओवरऑल ह्या कम्युनिटीक म्हणजे इतली वाल्नरेबल कम्युनिटी आहा ही, की तांकां सारके बेनिफिट्साचे इतली सारकी गरज आहा, म्हणजे उर्जन गरज आहा. ह्या खातीर हो रिपोर्ट आमी तयार केल्लो, म्हणजे तेजेर रेकमेंडेशन्स घालून ह्या कम्युनिटीक आयदर तुमी कसलोय लेबल लाया, पूण तांकां दे आर इन अर्जंट नीड ऑफ बेनिफिट्स. कसलेय लेबल लायल्या कोता येता पूण जाय न्ही. कसलो लेबल म्हणल्यार असो की आमी आतां धनगर पयलीं आमचो रिपोर्ट करता आसतना आमी धनगर म्हणून महाराष्ट्रा साकून वेगळे दाखोवपाक खातीर फक्त नांव, कित्याक एक नांवाक लागून अशें जावपा नाका की आमी धनगर आनी महाराष्ट्र धनगर म्हणून आमकां मेळ्ळे उपरांत तांकां बी म्हणजे तांकां मेळना म्हणून आमकां मेळना अशें जावपा येना. म्हणून आमचें म्हणून कितें जाल्लें की आमी धनगर खरे आमी, पूण लोक अशें म्हणटाले उतर कितें आमकां गवळी म्हणटात. तशे पद्दतीन आनी रिपोर्ट केलो सगळ्याक गवळीच म्हणा आमी पळय. इवन त्या रिपोर्टान आमी सगळे फोकलोर ट्रेडिशन्स दाखयल्ले आहा. सगळ्या फोकलोर ट्रेडिशन्स पळय गोंयान आहा, फोक सॉंग्स आनी कितें कितें, तितून धनगर म्हणून आमकां खंयच सापडोंक ना. तेन्ना गवळीच म्हणून. सो आमी हय, पूण रिकॉर्डाचेर हे धनगर म्हणून नो डावट धनगर म्हणून किती फरक आहे गवळी आणि धनगराचो फरक काय ना, फरक असो काय ना. पूण गवळी आतां आमचे हेजे भाशेन गवळी म्हणटात आतां लोक. आनी गवळी असो आमचो खंयच्याच जर आमी डॉक्युमेंट्स काडून पळयत म्हणजे गव्हर्मेंटा भितर जाल्यार गवळी मेळचोच ना, धनगर मेळटलो. पूण तेका आमी रिपोर्टाक कितें करया, आमी खंयच्याय पद्दतीन तुमी आतां म्हाका कशें विचारलें की गवळी म्हणा किंवा धनगर म्हणा तुमकां स्टेटस जाय, ही खरी गजाल. ती गवळी म्हणून दियात किंवा धनगर म्हणून दियात, पूण दोनी धनगर आमी खरे पूण गवळी म्हणटात न्ही. दुसरी आनी एक गवळी आसात ते वेगळे, म्हणजे त्या गवळी म्हणून आमकां दिया अशी न्ही. दुसरी आनी एक गवळी आतां महाराष्ट्राक गवळी आसात किंवा आमच्या गोंयांक कर्नाटका आसात, गोंयांक लागीं फातोर्डा एक व्हडलो वाडो आसा गवळी म्हणून, बरोबर, त्या वेगळी गवळी. गवळ्या वाडो तो गवळी वेगळे. आमी धनगर, आमी गवळी म्हणटा लोक, पण आमी धनगर गवळी. सो महाराष्ट्रांतलो गवळी आनी गोंयांतलो गवळी हातूंत डेफिनेटली फरक आसा. फरक आसा हेजे हांव कितली एग्जांपल दिवंक शकता. कित्याक आमी स्वता हांव जेन्ना आतां हे रिपोर्टाक लागून सुद्दां आमचे खूब भोंवप जाता आसतना खूब कडेन आतां पयर हालींच हांव आरेवाडी म्हणून थंय त्या भागांनी गेल्लो. आरेवाडी सोलापूरच्या भागांत थंय सुद्दां गांवचे गांव आसात आनी थंय मोठी मोठी देवळां आसात, खूब भागांनी देवळां आसात आनी देवळाक पुजारी आसता, हें आसता तशें. पूण आमच्यो धनगर गोंयचे धनगर जे आसात न्ही तांकां तशी आमची वेगळी देवळां नात. आमच्यो कुळदेव आमच्या घरांकच आसता. आतां म्हाजो देव विठो बिरोबा म्हाज्या घरांकच आसा कुळदेव. आतां थंय म्हाजो आनी म्हणजे अशें मागीर. पूण थंय कितें आसतात बाकीच्या भागांनी आतां गोंयांत कशी बाकी समाजाची देवळां आसतात, कोण मागीर ते म्हणजे वांगडी आसतात. दॅट इज ऑल्सो बिकॉज बेजिकली धनगर कम्युनिटी ती आहा ती नॉमेडीक ट्रायब, भटकी जमात ती. ताका लागून ती एक कडल्यान दुसरे कडल्यान तिसरे कडेन वता म्हणटकीर देवूळ बांदून खंय तरी गांव वचोवपाचो हो प्रश्नूच ना. प्रश्नच येनासलो. तशें बांय बसून माननासले लोक, कित्याक आनीक 3 वर्सांनी 5 वर्सांनी भोंवचें पडटालें. पूण म्हाका दिसता पर्सनली प्रॉब्लेम कितें जाला, आमी आतां ही केस मांडल्या उपरांत ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन. ट्रायबल मिनिस्ट्री गोज व्हेरी टेक्निकली. तेंचे ते 4-5 पॉयंट आसा. मिनिस्ट्री कडेन वचचे पयलीं वा केसी कडेन पयलीं वचचे पयलीं जस्ट कंडिशनाच्या हातूंतल्यान म्हाका एक सांगा की आतां ही कम्युनिटी जी भटकी जमात आशिल्ली ती स्थायीक जाली गोंयभर सगळ्याक. स्थायीक काही भागांनी लोकांनी घरां बी आतां काडपाक काडली. कोणाक कम्युनली दिल्ले आनी कोणा भाटकारांक ते म्हणजे खूब वर्सां रावता म्हणटकीर तांणी थोडेशें परमिशन घेवन घर बांदली. पूण अजूनय अजून लोक थोडेशे आसात जे वेवसाय पारंपारीक वेवसाय घेवन जे आसात, जे बोकडांक ते सिजना प्रमाणे हालोवचीच पडटात. म्हणजे कशी समजा रान ह्या टायम बरें आसा जाल्यार त्या वर्साक ते थंय वचून 4-5 महिने आमकां पासून सांपडले तेन्ना 4 महिने थिंगा रावले, मागीर पावस येवच्या वक्तार परतून येयले. म्हणजे